मेळटा. चवथीक तेणी कितें कितें हांगा डिस्प्ले केला, कितें मखरां हाडल्या आनी चवथी खातीर तेणी कितें कितें सामान हाडलां. बाब दिपक मांद्रेकर, फामादान तुजें स्वागत. सो सगळ्यात पयलीं आमकां सांग
सगळे डेकोरेशन करता आम्ही. सिद्धी डेकोरेटर. सिद्धी डेकोरेटर हे आम्ही सबंध वर्षभर आमचे हे चालू. मखर डेकोरेट करपाक लायटिंग एक सामकें इम्पॉर्टंट आसता केन्ना केन्ना. सो लायटिंग्सान तुवें कितें कितें हाडलां हांगा? लायटीसांक कितलेश्योच व्हरायटीज हाडल्या. पण माझी भयण चडशी हेल्प करता हांगा. म्हणजे माझ्या फॅमिलीचो म्हाका चड हेल्प करतात. प्लस माझी हांगासर देखीकूच आनी एका शॉपाचेर भाची एक आहा ती भाची म्हाका हेल्प करता. म्हणजे म्हाका फॅमिलीचोय हेल्प करता. कित्याक असल्या कामाक म्हाका मॅन पॉवर चड. आनी अशें न्हू की भायलो मनीस हाडलो ताका कामाक बसयलो तशें म्हाजें ना. म्हाजेच मेन म्हाजी कामां असतात. बाकी सगळी फॅमिली म्हाका हेल्प करतात. प्लस म्हाजे 4 भुरगे आहात ते म्हाका हेल्प करतात. अशांतले मातसो तुका एक सपोर्ट टेन्शन येना म्हाका. टेन्शन कितें फटाफट काम तूं भायलें कितें आहा तें करूं शकता. सारकें सारकें सारकें.
चवथीचे दुसरे दिसा तिसरे दिसा पासून तो घेवन व्हरतात. तुझे असतात असतात तिसरे दिसा पासून दुसरे दिसा तिसरे दिसा पासून थोड्यांचे गणपती 11 दीस असता न्हू. ते थोड्यांची अशी इतली उमेदी असतात की 4-5 दीस पासून कितें 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 व्हरत आसता येवन मातशें फुडें लावपाक आनी कितें बरें दिसता आनी कितें जालें आनी कितें बरें दिसता. ते तेका लागून हांव चवथी दिसा पासून ओपन दवरता. चवथीच्या दिसांनी सुद्धा तुझे ओपन आणि दुसरें म्हणजे कितें लोकांक आतां थोड्या लोकांक म्हापसा बी वयशीत तूं कसलें शॉपां आसता ते 8 बंद जाता 9 बंद जाता. आनी आतां चवथ जायसर कमीत कमी 10:30 कमीत कमी 10:30 रातची 10:30 आमी आसतात हांगा. प्लस जर कोणी सांगलें आतां कितें मातशें कमी पडलें मातसो फोन केलो म्हाका हांव 11 11:30 12 हायसर पासत रावता. अशें न्हू की लोकांची गैरसोय जावंक जायना. खंयच्याय टायमार कोणी म्हाका फोन केलो फक्त 5 आपण येता आपणाक कितें जाय सांग हांव येवन शॉप उगडटा तेका दिता सांग. चवथीच्या दिसांनी ओपन चवथी दिसा पासून ओपन चवथी दिसा ओपन चवथी दुसरे दिसा ओपन. दीपक बाब टीम फामाद तुका बरें यश हांव येता आनी ऑल द बेस्ट म्हणटा. थँक्यू. मागता की तुजो आतां सेल बरो पावरफूल जाल्या पुरो म्हणजे कित्याक 2 आठवडे उरल्या न्हू. मकरा म्हणजे सामकी अशी लोक हांगा येवन ती विकती घेवन वचुनी आनी धादोशी जावनी तुजो सेल बरो भरभराट जावनी अशें आमी मागता तुज्या खातीर. आनी मित्रांनो मखर जर तुमी विकते घेतले जाल्यार चड आतां चिंतपाची गरज ना टेन्शन घेवच नाका. पणजे म्हापशा रोड आहा पळय गिरवड्या थंय सिद्धी आर्ट सिद्धी डेकोरेटर्सचें शॉप आहा थंय येया आनी तुमचें मनपसंत कितें तुमकां जाय पळय तसलें मखर तुमकां मेळटलें. मखरच न्हू चवथीचें कितें सामान लायट म्हण आर्टिफिशियल फुलां म्हण तें मागीर तुका आनी कितें कितें ना अशें ना हांगा. येया आनी मुद्दम पळया एकदां तुमकां आवडटलें आनी तुमकां कितें जाय तें हांगा मेळटलें. खंय गिरवड्या सिद्धी आर्ट्स सिद्धी डेकोरेटर्स. बाब दीपक मांद्रेकर आसात तुमच्या सर्विसीक कांयच भियो नाका. सो विसरो नाका सिद्धी आर्ट सिद्धी डेकोरेटर्स गिरवड्या कित्याक ते सामके फामाद म्हणून. सो विसरो नाका भेट दिवपाक हांगा आनी चवथीच्या तयारीक लागा आतां. आम्ही गणेश मूर्ती बेळगांव कोल्हापूर पेंटच्यान हाडटा. ह्यो गणेश मूर्ती कितें जाल्यार पेंटाक लागून लोकांक खूब गोंयांत आवडटा आनी ताका लागून आमच्यो मुर्ती खूब भरपूर खपता.
आमी थंयच्यान कमीत कमी 400-500 सुमार मुर्ती हाडटात आनी लोकांक त्यो आवडटा आनी आमच्यो कमीत कमी एक म्हयनोभर पयलीं हाडून सुद्दां त्यो 15 दिसांनी टोटल फूल बूक जाता. आतां मेरेन म्हाज्या कडेन मुर्ती सगळ्यो टोटल फूल बूक जाल्ल्यो आसा आनी तातूंत आमचो रेट आसा म्हणटा तो 600 रुपया वरेन त्यो 14,000 मेरेन आमच्या कडेन मुर्ती आसा. आनी इतलें म्हाजें सांगून लोकांनी चवथीची परबी लोकांक म्हणजे अशी लोकांनी सगळी चवथ बरे भशेन एक करची. ह्यो सगळ्यो मुर्ती आमी आपय त्यो साडू मातयेची तयार करून स्पेशल आमच्या गणेश भक्तांक लागून हाडलेले आसा. स्पेशल करून आमी ते हाडटा. आमचे कडेन तशें आतां ते POPचे तसले मुर्ती बी कांयच ना, टोटल साडू मातयेच्यो मुर्ती सगळ्यो आसा. POPच्यो यूज ज्यो बी करता पळय न्ही त्यो हाडलेर सुद्दां कोणें जाल्यार त्यो यूज करच्यो हें करच्यो न्हय, पुजन करचें न्हय की त्यो मातयेचीच मुर्ती पुजन करचें अशें आमचें हें आसा. आमच्यो मुर्ती पणजे अपोजीट EDC हावस हांगासर आसा आनी मडगांव ज्यो मुर्ती आमच्यो आसा त्यो अपोजीट PWD फातोर्डा हांगा आसा. आमी गोकर्ण म्हणजे सांगूं शकता की तांची आपली चवथ बरे भशेन जावची आनी चिकट मातयेच्योच मुर्ती तेंच्यांनी घेवन पुजच्यो आनी तांची चवथ ती बरी करून घेवची. मित्रांनो, धन्य ही आमची गोंय भूंय आणि धन्य हो आमचो निसर्ग. आमी इतले भाग्यवंत आहा की आमकां हे सगळे पळोवपाक मेळटा, आमकां हे सगळे अनुभवपाक आणि हे सगळे भोगपाक मेळटा, हाचो आनंद घेवपाक मेळटा. पावसाळो सुद्दां तसोच आसा, अजून चेंज जावंक ना, तितलोच पडटा. निसर्गय हांगा तसोच फुलता. हो वाठार एक्चुली पिर्णा वयतना चडटेर आहा पळय, पिर्णा गांवान वयतना हो वाठार एकदम सुंदर. पावसान तर हो सामको आनीक फुलोन उठता. सो मित्रांनो, तुम्ही आनंद घ्या आमच्या ह्या कार्यक्रमाचो, ह्या निसर्गाचो आणि केन्नाय हांगा या. आणि फामादाचो हो आयचो भाग हांव हांगाच सोंपयता. आशा करता की आयच्या ह्या भागान तुमची चवथीची जी उमेद आहा ती आनीक वाडली आसतली, तुमची उर्बा आनीक वाडली आसतली. कित्याक म्हाजी तर भरपूर वाडल्या. मकरा पयलीं गणपती रायाची हांवें मुर्त्यो पयल्यो तरातराच्यो, आनी आनीक म्हाजें आतां सामकें इतलें की चवथ केन्ना येता अशी जाल्या. म्हाजें बालमन जें आहा भितरलें ते जागृत जालें परत, आनी सण आसात तसो तो. तर मित्रांनो, विसरू नाका पळोवपाक फामाद हो तुमचो आपलो कार्यक्रम. फामाद करीत रावा, फामाद जायत रावा, फामादान येत रावा. सो मित्रांनो, आतां हांव आनी कांय सांगिना, कित्याक तुमी आतां सगळे बिजी आसतले. लागा चवथीच्या आतां तयारीक लागोया. चला तर. तुमकांय जर फामाद जावपाचें आसा, फामाद करपाचें आसा आनी फामाद ह्या कार्यावळीन येवपाचें आसा जाल्यार जरूर म्हाका मुजरत फोन करात. 8390540510 8390540510 ह्या मोबायलाचेर. नाजाल्यार तुमी म्हाका मेल करूं शकता marketing@prudentmedia.in या ईमेल आयडीचेर.